आयज आम्ही आसागांवान आसा. आसागांव अंजुना रोड शिवोले वाया कनेक्टिंग कोस्टल बेल्ट. हांव MLA इतलेच विचारपाक सोदता मिसेस दिलायला लोबो आनी गोंयच्या सीएमाक जे हे घातल्या पळय बोल्डर, हे बोल्डर घातल्या पळय ते येदे व्हडले बोल्डर घालपाचे न्हू आणि घातले जाल्यार ते सारखे काम करपाचे. लोकांचे व्हडे गरीब मनशांचे हांगा 4-व्हीलर 2-व्हीलरचे टायर कातरून वयता. हे कितले दिसूच जाले काम पेंडिंग दवरला. लोक तुमकां दिसता आसतले ट्रॅफिक कशें ब्लॉक जाता, प्लस कितली हालत जाल्ली आसता रस्त्याची. खडबडीत जावन रस्तो आख्खो काबार जाल्लो आसा. गांव केबल घातलो केन्ना घातलो, आता 3 महिन्याला 4 महिन्याला केबल घालता. अजून यांच्याकडे रस्तो पुरवाना. ज्याका कॉन्ट्रॅक्टराक ज्याका कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय त्याची ड्युटी असता रस्तो जसो फोडटा जसो केबल घालता तशें तेणी पॅक करून दिवपाक जाय. बरोबर. सो म्हाका विचारपाक जाय बाबा हे जे अशें काम दवरला पुरवा लोकांक हांगा सामान्य मनशांक गरीब लोकांक त्रास जाता. गरीब लोकांचे 2-व्हीलरीचे टायर कातरून वयता, 4-व्हीलरीचे टायर कातरून हे येते व्हडले बोल्डर घालून अशें दवरपाचें ना. हेचेर रोलर मारून रस्तो तरी पॅक करून दिवपाक जाय असलो. कमीत कमी एटलीस्ट डांबर घालून दिवपाचो असलो. हांव डेली ह्या रस्त्यान येता वयता. म्हाज्या स्वताच्या गाडयेचो टायर कातरलेलो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता जाय जाल्यार. हे आता जाले ऑलमोस्ट एका 5 महिन्या वयर जाले खणून दवरला असोच. 5-6 महिने जाले. आयज करता फाल्यां करता. सीएमान आमकां सांगलेलें की 1 जानेवारीच्यान एक रस्त्याक खड्डो दिसतना जाल्यार हे कसले खड्डे. बरी गोष्ट आसा. हे पण आता कितें आसा गव्हर्मेंट सरकार म्हणटा की आमी हे रस्ते करता, सगळे डेव्हलपमेंट चालूच आसा, थोडी कळ धरा. पूण सडनली तूं इतको आवाज करपाक कितें की तुजी फुडली तयारी म्हटल्यार हांव फुडली तयारी करता. ऑलरेडी हांवें डिक्लेअर केल्लेच आसा 2027 हांव कॉन्टेस्ट करतलो. हांव लोकांक लागून सदांच पब्लिकांक लागून सोशल सर्व्हिस ही म्हाजी चालू आसतली. पॉलिटिकल असो इश्यू घेवन बसना. पूण म्हाका दिसता ते हांव करता. सिंपल. हांव कितें म्हाका लोक वोट मारतले हांव निवडून येतलो म्हणून काय. हांव सोशल वर्कर अभिजीत दारगळकर कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांव हें हायलायट करता. आनी म्हाका दिसता की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी कोस्टल बेल्ट आनी आमचो लोक खंय तरी वयर सरपाक जाय. आयज गोवान ट्युरिझम वाडत आसा. पूण अशें एकदा तुमी दिसता आसतले पळय ब्लॉक जाता कशें लोक आडकोन उरता कशें कशें एक सायडीच्यान रस्तो हांगा एक्सिडंट जावपाक खूब चान्सीस आसा. म्हाका एकूच विचारपाक सोदता पयलीं हांव PWD जेन्ना हो व्हाळ जो कलवट जे आसा ते तुमी फोडून दवरले. ओके. म्हाजे स्थानीक आमदाराक आनी PWDच्या JE किंवा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक विचारपाक सोदता बाबा हो येरादारीचो मार्ग येवपी वचपी हो मेन रोड कोस्टल बेल्टाचो रोड हो अंजुना आसागांव रोड. म्हाका सांग एक खंय तरी प्रोविजन दवरपाक जाय आसली एक गाडी तरी वचपाक. फाल्यां म्हाका सांग हांगा लोकांचो बिझनस आसा, घरां आसा. म्हाका सांग कोणाकूय एम्ब्युलन्स काडपाक जाय कितें करपाक जाय जाल्यार लोकांनी कशी व्हरपाची एम्ब्युलन्स हांव कशें आपोवपाचें सगळेंच पॅक करून दवरलेलें आसा. आख्खो रस्तोच बंद करून दवरलेलो आसा. म्हाका सांग स्थानीक आमदार म्हणटा दिलायला लोबो की आपूण हे करतली डेव्हलपमेंटा बद्दल ते करतली हे करतली. खंय पावला तुमचें डेव्हलपमेंट. बेश्टेच उलोवन दाखयतात. अरे बाबा वचपाक येवपाक येरादारी वाट दवरपाक जाय. लोकांचो धंदो आसा, लोकांची घरां आसा. 100-150 लोकांची हांगा घरां आसा, बिझनस आसा लोकांचे. सगळोच बंद करून दवरतले म्हटल्यार तुम्ही प्रोविजनूच काय दवरिनात. कसले डेव्हलपमेंट चल्ला. आता 1-2 महिने जाले बंद. 2-1 महिने जाले हो बंद आसा. कामूच ना. येता PWDचे अधिकारी येता वयता पळयता येता वयता आनी काय ना. म्हजें नांव मोहम्मद. हांगा भुरगे बीन खेळटा सगळे त्या वाटेचे त्या वाटेचे. केन्ना कोणी भुरगो पडत हितून आमच्या शॉपाचे आख्खे वाट लावून थेयला. कस्टमर काय येतले आनी 4-व्हीलर सुद्धा फास्ट येता. कोणी रातचो येवन मारलो आनी पडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो. तुम्ही पळया. आता तुम्ही ते बेगीन काम येता आनी खणून वयता आनी येता पळयता आनी MLA येता थंयसून रावन पोवन वयता. फाल्यां केन्ना तुम्ही काम चालू करतले आनी आमचो बिझनस केन्ना चालू करतले. हे जालो आता कितले 8 दीस जाले का बंद आसा. येता 2 महिने 2 महिने आले न्हू. 2 महिने अशें हय. आता कितें करया आमी. आता आमचो धंदो जाल्यार आमकां पात्रां बी आतां रडटा पयशे दिवपाक. आमकां पगार आमचो जायना काय जायना. कितें करपाचें सांगा. अहा चल जाल्यार मागीर आमकां धंदो बंद करून घरा वयचें पडटलें. थँक्यू.